आज जेजूची शिकवणेन मोगाचे भावन भयणो आमचे जिवीत आकारूया. आमी ताचे उपकार जावंक गरजेचे. आमच्या जिवितांत जसो आमकां जेजू शांती समाधान दिता तेन्ना आमी आमचे अजे ताचे लागीं हाडटा तेन्ना तेच भाशेन आमी आमच्या दुसऱ्या भावा भयण्याक जी तेन्ना ती कश्टवता तेन्ना तांकां आदार आनी धीर आनी गोटाय दिवंक आमी जेजूचे गोवाय जावंक गरजेचे. आनी जेन्ना आमी हें करतात न्हू तेन्ना आमी जेजूचे गोवायच जायनात आनी जेजूक साक्षी दिनाय आमी, पूण आमी अदीक म्हूण जेजूक त्या वेळार आमी जिवो करतात. त्या वेळार त्या घोडयेक त्या स्वातेर आमी जेजूक परगट करतात आनी ताका थंय आमी हाडटात आनी थंय सगळ्यां बरोबर आमकांय समाधान मेळटा. आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं मागुया आमकां आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचे पावलांनी चलोवंक, जेजूचे नदर मारून चलोवंक आनी दुसऱ्यांक आमी जेजूची उपकार जावंक.